ज्या सरकारान इंग्लिशेक इलिगली जो ग्रांट्स दिला वो ग्रांट्स बंद करपा खातीर हें इतलें मोठें आंदोलन चल्ले कडेन आसा। त्या आंदोलनाचो आमी जी सभा घेतली त्या सभेक आमी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल हेका इन्विटेशन दिवपाक गेले। इन्विटेशन दिवपाक वतकर तेणें इन्विटेशन घेतलें पूण तो फोटो काडपाक तयार ना। तेणें आमकां सांगलें की हें आपणाक लागना आनी ती जातकीर आमी तशें आयले। आमी येतकीर जी आमी सभा हांग केल्ली त्या सभेक आमगेल्या 3,500 लोकांची उपस्थित आशिल्ली। त्या सभेक तेणें खूब तरेचो प्रयत्न केलो, सभेक लोकांक वचनाका म्हूण सांगलें। त्या सभेक लोकांक तेणी पिकनिकेक धाडपाच्यो तयार केल्यो, तरी सुद्दां लोकांनी तेजी पर्वा करनासतना आमची सभा सक्सेसफूल जाली। पूण केन्ना काल परच्या पेपरार जेन्ना तरुण भारताचो जो एक एड आयलो तो पळोवन अजाप दिसलें, कारण जेन्ना PTA तेजे फुडें हें घेवन गेलें, इन्विटेशन घेतलें, त्या इन्विटेशनाक तो त्या लोकां फुड्यान दवरून फोटो काडूंक सोदता। म्हणटकीर तो कितें करपाक सोदता हें आमकां समजना, कारण तूं आमचे बरोबर काडूना तर तेंचे बरोबर कसो काडलो? तूं आमच्या भितर कुडचड्या भितर समाजा भितर फूट घालपाक सोदता काय कितें? कुडचडे आमी कुडचडे आज हो क्रिश्चन हिंदू मुस्लीम केन्ना म्हणना, कारण हो कुडचडे मतदारसंघ हो हेजो हिंदूचो मतदारसंघ जावने कडेन आसा, जाले कडेन आसा। आनी तेन्ना आमी जर ताका हिंदू आमी जर कॅथलीक म्हणलेलो जाल्यार तो आज आमदार कुडचडे जायनाशिल्लो। तेणी तसोच जेन्ना फोर्सान आमच्या आंबेडकर चौकार जेन्ना हें बंद केलें, रस्ते आडयले, ते दिसा तेणी लोकांक सांगलें की जर तुमकां ग्रांट्स दिलना जाल्यार आपूण ह्या हेजो राजिनामो दितलो। पण म्हाका दिसता आनी काल ज्या स्टेटमेंटाचेर तेणी परत अशें दिलां की तुमकां ग्रांट्स दिले जाल्यार आमी राजिनामो दितलो। म्हाका दिसना ते राजिनामो दिवपाक ते कोणें हाडयलो म्हणटा तो। ते राजिनामो देंवची पडटा आनी सरकारा कडेन मी मागता की राजिनामो बेगीन एक्सेप्ट करचो।